सो आयचे सेशन ते 12 महाजनाचे सेशन आता आमी कंटिन्यू करता आसा ती 12 महाजन म्हळ्यार तांणी भक्तीन तूं कशी एक वाट दाखोवन दिलेलो आसा. कसने आमकां एक भक्तीन तूं केन्नाय खंयच्या विशयार कसने डावट आयल्यार हांवें 12 महाजनान ती वाट दाखोवन दिसले आसा की आमी कशी ते खंयच्याय सिच्युएशनांत लायफान तांगेले एग्जाम्पल पळोवन प्रेरीत जावेत आनी भक्तीन तूं उन्नती करचें भाग्य घेवेत. आयची टॉपिक नारद मुनील आनी नारद मुनील विशयार व्हड एक विशय आसा. तो आयची सेशन सुरू करचे पयलीं प्रार्थना करया आनी प्रार्थना करून सेशन सुरू करया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो आयची सेशनात तूं पुराजन कोण जॉइन जाल्लीं ती पुराजना पुनः स्वागत करता. पुराजनांत कोण मालगड आसा ती वरिष्ठ जावन आशिल्ली भक्त आसा ती तुम पुराजना नमस्कार करून आयची सेशन सुरू करूया. भारी इंटरेस्टिंग टॉपिक आजी नारद मुनी विशय. पुराजना नारद मुनी विशय आयकली म्हूण खंडीत कोणी आयकनाशी राबली तशी ना ती जाल्यार मस्त सकड विशय गोत्त कळटा थोडे थोडे एकड कळटा म्हळ्यार पॉप्युलरली नारद मुनी विशय केन्ना एक डिस्कशन जाता म्हणून सांगू जायना. आनी मस्त सकड आमकां विंगड ड्रामाज नॉर्मली कसं पिक्चर दाखोवन कसं पळोवन ते नारद मुनी इम्प्रेशन आसता. सो हांव तुमकां पुराजना रिक्वेस्ट करता की नारद मुनी म्हणटा तुमकां खंयची एक जावं दोन शब्द मनां येता ते तुमी चॅट बॉक्सार टायप करूयात. सो पुराजनाल पळय मनांत कसं नारद मुनी म्हणटा विंगड ट्रॅव्हलिंग स्पेसमॅन मेसेंजर सेज नारायण नारायण. मिडल मॅन म्हळ्यार मध्य दोकोन कसं की नेगोशिएट करून दितलो. वीणा नारायण नारायण. ओके सो मेजॉरिटी आन्सर्स पळयल्यार पुराजना मनां येता आसा नारायण नारायण म्हण. नारद मुनील खंयचे एक सिनेमान तूं ड्रामान तूं एक एंट्री जाल सिता ते तांणी दाखोवचे पयलीं फक्त आवाज दाखयता ती नारायण नारायण म्हण अशी नॉर्मली तशी दाखोवचे. करेक्ट. सो मोस्टली पुराजना तेच फिलिंग आसता. करेक्ट. मेजॉरिटी आन्सर्स तांचे येता आसा नारायण 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 म्हण. करेक्ट. टेलिपोर्ट मॅन म्हळ्यार हेकड दोकून तेकड ते वता रिजॉल्वर के म्हळ्यार प्रॉब्लेम रिजॉल्व करतलो. ओके ग्रेट. सो पळयता पुराजनाक कसने मना येता खंडीत नारद मुनील विशय. त्रिलोक संचारी तिन्ही लोकां भोंवतलो. करेक्ट. सो खंडिताची भारी चांग आन्सर्स येता आसा ती आनी हांतू कळटा की पुराजनांक आमकां कसं एक आयडिया आसा म्हूण कळटा. सो आमी ह्या बॅकग्रावंडान तूं स्टार्ट करून सेशन पळोवया. होपफुली एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 40 मिनिट्स आमकां नारद मुनील विशय आनीक ಸ್ವಲ್ಪ तांणी कितले व्हड महान व्यक्ती आशिल्ले. 40 मिनिट्स न्ही 40 इयर्स उरलेल्यार तांगेल विशय उल्लोच तितले आनीक समाप्त जायना. तांगेल महिम उरलो न्हू त्या खंडीत कशी देवाल विशय उलयतना कितले अनंत कालवे उरलेल्यार देवाल विशय देवाल महिमा तशी जायना तशी नारद मुनी देवाल इतलो व्हड भक्त की तांगेल 40 मिनिट्स कसं 40 इयर्स 40 मिलियन इयर्स उरलेल्यार तांगेल महिम समाप्त जावचे साधना. सो थँक्यू तुमगेल पुराजनाल पार्टिसिपेशना खातीर. म्हाका कळटा की तांणी कितलो व्हड भक्त तांगेल उडगासायल सिता नारायण नारायण म्हूण पुराजनाल मना येता. ताजे की ना व्हड कोणे भक्ताल विशय आसवे की कोणाले ना उडगासायल्यार नांवाल ना उडगास येता म्हूण कळटा.
सो नारद मुनी विषयी सांगताना खंडित आम्ही पळयत की भागवतमाचे स्कंद असत 12 स्कंद असत देवा सोडून आणि कोणी एक व्यक्ती असं की पुरा 12 स्कंदांत असं तो नारद मुनीची विंगड कोणी देवाल म्हणके पुरा स्कंदांतच पडा देवाल विषय खंडित असं भागवतम देवाल विषय न्हय आणि देवाल भक्ताल विषय जाल्यार देवा कोणाले दृष्टांत असं ते नारद मुनी मात सो आम्ही पळयत की नारद मुनी महिम कितलो व्हड म्हणून भागवत तसल पुराणांतू एव्हरी स्कंदांतू पुरा स्कंदांतू तांगे नाव येता तांणी कसं एक भक्तीन केलेलं कार्य येता आम्ही भागवत पुराणा विषय मात सांगले जाल्यार भागवत पुराण म्हणजे खंयचेय शास्त्र ना खंय नारद मुनीले तांगेल कसं एक कॉन्ट्रीब्युशन ना तांगेल एक कथांत तांणी खंयचे एक भाग घेतला देवाला लिवान भाग घेतला देवा लिल्यान भक्तांक तांणी हेल्प केला अशें खंयचेय शास्त्र ना तांणी स्वयं जावन 2 बुक बरयलेले आसा नारद भक्ती सूत्र आणि नारद पंचरात्र हे सेशन एंडारी आम्ही नारद पंचरात्राचे एक श्लोक पळोवचे आसा सो नारद म्हळ्यार नारायण आणि दा म्हळ्यार दितलो सो कोण नारायणाक आमकां दिता कोणाला ती शक्ती आसा की कोणी नारायणा दिता तो नारद सो तुमकां तुम्ही चॅट बॉक्स पुरा जणांना मस्त जणांना नारायण नारायण सांगिल्लें ते खंडित नारद मुनीले नावा ओटू कनेक्टेड असं म्हणून सांगेत ब्रह्माल पूत ब्रह्मदेवाल पूत हो सृष्टी करता ब्रह्मू तांगेल गुरु डायरेक्ट गुरु केन्ना आमी परंपरे विशयी उलयतात पळय मध्व संप्रदाय हे पुरा वैष्णव संप्रदायाचे आसत पळय आमी ब्रह्म संप्रदाय म्हणतात न्हू ब्रह्म मध्व संप्रदाय तांतू सुरे गुरु ब्रह्मान सुरू केलेली आहे वैष्णव संप्रदाय तांगेल शिष्य नारद मुनी आणि तांगेल शिष्य वेदव्यास देव देवूची ताण शास्त्रा खातीर शास्त्र पुरा रचन करचे देवान भाग तो देवालो गुरु म्हणून सांगेत नारद मुनी हाजे किनाकडचे व्हड विषय आस की देवालो गुरु म्हणून आणि ब्रह्माल शिष्य आणि एक प्रकाराची भक्ती खातीर तांणी पितामह म्हणून सांगेत कसले की प्रपितामह म्हणून सांगेत कसले की भक्ती विषय खंय येता तेन्ना ताजे नारद मुनी ओट कनेक्शन ना ते साध्य ना आज ही आम्ही ऑनलाईन सेशन करता आसती तशें की भक्तींत उलयता ती आज ही मुरलीधर शरण प्रभून सांगलें कशें आमगेलें सॅटर्डे सेशन जाता भगवत गीता कोर्स जाला 40 डेजांतू मुखार ईशोपनिशदा कोर्स जाता आसा हें पुरा ऑनलाईन सेशन जाता आसा हें हांव सांगेत की हें नारद मुनील दयेन जाता आसा म्हणून हें कशी म्हणून आमी हें सेशन मुखार पळय तुम्ही लेखतली हांव ऑनलाईन आयकता आसा झूमार कनेक्ट करून फोनारी हांतू नारद मुनील कनेक्शन कसं ना खंडित आसा ते पळय आमी मुखार कसं मी चैतन्य महाप्रभूने सांगितलं असं चैतन्य महाप्रभू म्हणले देव कृष्ण देवची भक्त रूपान ताणे अवतार घेतलो कलियुगांतू तांणी सांगितलं असं नारद मुनी म्हळ्यार सत्यवेश अवतार म्हणून सत्यवेश अवतार म्हळ्यार देवालो पुरा शक्ती आसा देवाले म्हणके तांकां कोणाक भक्ती प्रदान करचे कसले भक्ती दिवची देवान न्हय जाल्यार देवाल शक्तेशात अवतार म्हळ्यार तांगेले ती शक्ती आसा की कोणीय तांणी भक्तीन तूं कोणाक स्फूर्ती दिवन भक्तींत हाडो येता आणि भक्तीचे दिव्य जावन आशिल्लें तें शक्ती तांणी दिवेत आमी मुखार हे काणी पुरो आयकताना कळटलें की नारद मुनीन कितली जनाक भक्ती दिल्ले आणि कितली जनांले जीवन तांगेल निमित्त उदारशिल्लां म्हणून आमकां कळटलें तूं देवाले डायरेक्ट शक्ती नारद मुनीले आसा देवाल मनांत कसं इच्छेता ते नारद मुनी कळटा आणि नारद मुनीक देवाले कसं मन अंत आसा ते कळटा आणि ते जावची तशी तो कार्य करता म्हळ्यार खंडित मस्त दृश्टांत आसतलें आणि आमी हें पुरो दृश्टांत पळय म्हळ्यार देवाल मन अंत आशिल्लें नारद मुनी कळटा म्हळ्यार ताजेन आमकां कळूं येता की नारद मुनी कितलो व्हड भक्तू आणि देवाक नारद मुनी म्हळ्यार कितली प्रिय भगवत गीते
देवानं सांगचे असं देव ऋषी नामच नारद म्हणून सांगचे असं मुनी एक प्रकार पडलेल्यारी विनोद ठाकूरांनी सांगचे सांगितले नारद मुनी बजाय विना राधिका रमणे म्हणजे नारायण नारायण कृष्णा नाम त्यांनी घेऊन असून भोवता असतात आणि जनरली एक पण मिसअंडरस्टँडिंग असता पॉप्युलर कल्चरा निमित्त की नारद मुनी म्हळ्यार लढाई करून घालतलो अशी पुरा एक पण उलयता ती कोणी हेक्कड तेकड केल्यार कसन राय नारदा म्हण की हेक्कड तेकड करता म्हणून म्हणजे तशी एक प्रकार हे सुदीन ती स्वाम्यान एक पण सांगितलं असं की तशी प्रकाराचे वृत्ती दवरून तशी प्रकाराचे एक विचार असे म्हणजे ते होड पाप नारदाल विषय म्हणून सांगितलं असं तसं की नारद इतकं होड भक्तो आणि त्यांनी कसं ते कार्य केलेलं आहे ते कशी देवाला मन अंतशील तर जाव का म्हणू ताजी कथेरा म्हणू आमक मस्त काणी अंतू खंडित कळतं भागवत मानतू तांगेल भक्ती विषय मस्त उल्लेख असं आणि तांतू एकदम चांग रुपार आमका या पॉइंट मन अवश्य तशी भागवत मान दाखिलेलं असं ऋग्वेदांतू सांगता ती की नारद मुनी म्हळ्यारी मंत्र करतलो विशारद म्हणून नारद मुनी म्हणजे मंत्र रचना करच्या कोणाक साध्य ना म्हणून कितकी जन भक्तांक कशी ध्रुवाक ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणून नारद मुनीन सांगून दिलेलं असं तशींची कितकी भक्तांक त्यांनी ते मंत्राचे एक जप कोर्स असेल ते त्यांनी गुरु जाऊन त्यांनी सांगितलं असं आणि तांगेल त्या वाक्यांतू त्यांनी दिलेल्या मंत्रांतू कितली शक्ती असं म्हणून ताजेन कळता की तांगेल भक्ताले गुणगान आज के पुरा कडेन जाता असतं उपनिषदान सांगता की नारद मुनी म्हणजे सूक्ष्म बुद्धी कोणाक ना म्हणून त्या प्रकारात तांगेले बौद्धिक कसे एक पण त्यांचे एखादो प्रख्यात जावन असतात पळय तशींची नारद मुनी बुद्धी या तीनो लोकांतू सगळ्या सृष्टींतू कोणाले का ना म्हणून उपनिषदान स्टेटमेंट असं तशींची त्यांनी सगळ्या पुरा दक्ष प्रजापती पुत्ताले गुरु जावन आशिल्ली ती आणि तांगेल निमित्त त्यांनी वार्डीक कोण गेली म्हणून दक्ष प्रजापतीन तांक श्राप दिलेलो की तुका एक जागेर खंय राबू जायना म्हणून आणि त्या श्रापान त्यांनी देवालो तो आशीर्वाद म्हणून नारद मुनीन स्वीकार केलेलो कांय कप्पन अशी आणि त्यांनी सगळ्या ब्रह्मांडात भोंवता आसत ताका चॅट बॉक्सान कोण की आन्सर केलें पडलें स्पेसमॅन म्हणून गगन यात्री अंतरिक्ष यात्री म्हळ्यार पुरा कडेन ब्रह्मांडा भोंवता असतात त्यांनी एक जागेर राबना ती ते तांगेल ते श्राप म्हळ्यार तांगेल तोची भावना तशी आशिल्लो की खंय एक जाग्यार राबचे ना खंय खंय देवाल भक्ती जाता खंय खंय खंयच्या रुपार तांगे देवाल सेव जाता त्यांनी भोंवता आसता ती तांगेलें शरीर सच्चिदानंद विग्रह म्हळ्यार तांकां खंयचे एक पंचमहाभूत आणि मन बुद्धी अहंकारा शरीर न्ही तांगेल सच्चिदानंद आध्यात्मिक जावन आशिल्लें शरीर तें तांकां खंय दोखून खंय वचचें कसने असाध्य ना म्हणून ते खंडित ताजे खातीर तांकां इटर्नल स्पेसमॅन और अंतरिक्ष यात्री म्हणून सांगेत ओरिजिनल अंतरिक्ष यात्री आता मस्त कथांत तो आमी पळयता जाल्यार एक एक आमी पॉइंट घेवं येता हांव ताबड सांगल्या म्हणजे नारद मुनी विशीं 40 मिनिट न्ही 40 वर्स उलयता जाल्यार 40 मिनिटांत खंयची खंयची एक कथा उरतांगेले एक पॉइंट आसा आमी ते संक्षिप्त रुपार पळोवया सुरे आमी पळयता रामायणाचे पॉइंट रामायणाचे न्ही नारद मुनी कसं कनेक्शन सांगे खंडित कांय डाऊट ना की रामायणात रचन जाल्लेली नारद मुनी निमित्ताची म्हणून वाल्मिकी एक प्रकार क्रूर व्यक्ती आशिल्लो मात नारद मुनी गोत आशिल्लें हांगेलें मुखार हांणी वाल्मिकी ऋषी म्हूण जावचे आसा म्हूण तांकां गोत आशिल्लें तेन्ना तांणी नारद मुनीक एक तेन्ना तांणी सांगता ती वाल्मिकी ऋषी की तूं देवाल नामस्मरण घेवका देवाल सेव करका म्हूण तेन्ना तुका तुगेलें फॅमिली विशय आनी कांय हें करका म्हणून ना कसलें की वाल्मिकी ऋषी तेन्ना तो सांगता की हांव हें म्हगेल फॅमिली खातीर मारचें चोरी करचें म्हूण ते नारद मुनी तांकां सांगता की वय जाय तसलें तुगेल्या फॅमिली निमगी की तू हे पुरा पाप कर्म करता पळय ताजी तांणी भागीदार जातात वे म्हूण खंडित भागीदार जातली न्हय वाल्मिकी मुनी सांगता की जाल्यार तांणी नारद मुनी सांगता की जाय जाल्यार वचून एक पण निमगी म्हूण ता बायल चेडो वचून निमगेल सिता तांणी सांगतात की हे पुरा करची कर्म तुमीची तुमगेल हातांतू असते कशी करचें म्हणून आमकां खावचें पिवचें तुमी मेंटेन करतात आमगेर फॅमिलीक आता तुम्ही कसं नाही केलेलं पापा कर्म आम्ही कसं भोगू का म्हणून त्या बायल चेडू सांगतात की
तेन्ना वाल्मिकी ऋषी कळटा की नारद मुनीन सांगिल्लें म्हूण. तो वचून नारद मुनीक गुरू म्हूण नमगून घेता आनी सांग कसं करता म्हूण. तेन्ना नारद मुनी सांगता की रामाल नांव घेवका म्हूण. वाल्मिकी मुनी तेन्ना तितलो पापांत आशिल्लो, इतले पाप कर्मांत पुरा बुडून आशिल्लो की ताका रामा नामस्मरण करचें जायना की तागेले तोंडान उच्चार करूं जायना की. ताचे खातीर नारद मुनी सांगता की मरा मरा म्हण मरा मारचें मरा. तेन्ना त्या लक्षात की म्हणटा राब म्हूण. तशें त्या प्रकार नारद मुनी सांगिल्ले निमित्त तो एक प्रकारारी वाल्मिकी ऋषी खंयची एक पाप कर्मांत पुरा पूर्ण आशिल्लो तो मरा 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 म्हणटा वता तेन्ना राम 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 जाल्या म्हणके जाता आनी ताजेन तांगे शुद्धीकरण जाता आनी तांकां रामाल प्रती मस्त भक्ती जाता उत्पन्न जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी मुखार सुनू तांणी शुद्ध जाल सिता तेन्नाची नारद मुनी तांकां आपास येतके तेन्ना तांणी ऑलरेडी भक्तीन तूं भारी मुखार शिल्लें आसा आनी तांगे कशें की तांकां ब्रह्माल दयेन तांकां ते एक श्लोक रचन करचे काव्य करचे एक शक्ती मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. त्या टायमार तांकां स्फूर्ती दिवचे नारद मुनी थंय पावता आनी नारद मुनी तांकां सांगता काय की तूं हें वाल्मिकी मुनी सांगता काय हे संवसारांत पुरा पशी श्रेष्ठ कोणी व्यक्ती आसा ती तूं तागेले विशय बरोवका म्हूण मन आसा म्हूण. तेन्ना नारद मुनी सांगता की रामाकिना श्रेष्ठ हे तिन्ही लोकांक कोणी ना, तूं तागेले विशय ते रामायण बरोवका म्हूण. आनी ते वाल्मिकी रामायणाचे 24,000 श्लोक आसा ती सुरे 100 श्लोकाक मूल रामायण म्हणचे. ते नारद मुनीन वाल्मिकी ऋषीक संक्षिप्त रुपार सगळे रामायण सांगचे आसा आनी सांगचे आसा की ह्यांची हांव 100 श्लोक सांगिल्लें तूं विवर्सून बरोवका म्हूण. सो एक प्रकारार पळयत की नारद मुनीन वाल्मिकी ऋषीक रामायणाची कथा वय सांगली आनी तांकां आदेश वय दिलो तांगेले गुरू जावन हें रामायण बरोवका म्हूण. तो हे 24,000 आसता बालकांडान सूर जावचे रामायण ताची सुरे 100 श्लोकाक मूल रामायण म्हणचे आनी त्या मूल रामायण नारद मुनीन वाल्मिकी ऋषीक सांगिल्ल्यांची म्हूण. वाल्मिकी ऋषी रामायण सांगिल्लें वय न्ही रामायणान तूं आस वय उत्तरकांडान तूं पुरा ते रावणानी मान जावन राम अयोध्येंत येता तेन्ना नारदान रामा मेळचे वच्चे आसके ते रामायणान तूं येता. सो पळयत एक प्रकार रामायण नारद मुनी निमित्त एक रचित जाल्लें नारद मुनी ताजे भितर आसा आनी आतां नारद मुनी आनी रामाल संवाद जाता पळय तेन्नाय नारद मुनी तांगेलो विशय सांगता कसं रावण आवट तांगेले कसं इन्सिडेंट जाल्लें म्हूण म्हळ्यार स्टोरी भितर स्टोरी तशें पळयत आनी पुरांत नारद मुनी आसा. सो देव नारद मुनी सांगता की हांव रावणाक पराजीत केलें न्हय भारी तागेले भारी एक शक्ती आशिल्ली वय खंडीत म्हणून. तेन्ना नारद मुनीन एक काणी सांगचे आस की भाई रावण एक पंत मेगेल म्हापशी पडलो म्हाका मारूक तेन्ना मारूक म्हळ्यार तागेले किना कोणा चड शक्ती आसा पळय तांकां असल्यारी तो रिस्पेक्ट दिना. सो त्या प्रकारारी नारद मुनी ताका कितले बाण मारल्यारी कितले मारूं गेल्यारी रावणाक नारद मुनी कांय करचें जायना. तेन्ना नारद मुनी ताका सांगता की तूं पुरा जना बाद दिता तुका बदम युद्ध करता आनी यमराजाले यमदेवान यमराजा सांगचे आसके की मुखार म्हूण. सो त्या प्रकारारी एक प्रकार त्या लिलेन तूं पुरा रुपारी रवी पळयत. सो एक पंथा तांकां उपनिषदा सांगता ती तांगेलें नांव कलह प्रिया म्हणून म्हळ्यार कशें की एक लागून घाल्लें म्हूण जाल्यार तांणी त्या देवा लील मुखारसून वचच्या खातीरची तांणी कशें एक कार्य करता ती म्हूण खंडीत सांगयत. सो ह्या नारद मुनींनी रामायणाच पळयत. तशींच मुखार पळयत नारद मुनीन महाभारतांत कशें एक काणी पळयत. एक प्रकार तुमकां पुरा गोश्ट आसा महाभारत आयकताना की अर्जुनाले आनी द्रौपदीले तांगेले वाल्टीक जावन येतरी ते स्वयंवरा देखून तांकां हाडटाना तांणी कुंती सांगली सिता
कुंतीन अर्जुना सांगचे की कसा हाडना ते शेअर करी म्हणून. सो अवसूल वाक्य दवरचे खातीर द्रौपदी वाडीक पुरा 5 पांडवाल ओटू जेता म्हणून सांगिल्लें आसा. ऑफकोर्स ताजे एक कारण आसा कसलें की त्या द्रौपदीनच फुडें जन्मान ते मागून घेतिल्लें त्या फलस्वरूप तशें जालेलें जाल्यार तशी इन्सिडेंट आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी ते वाडीक जावन इंद्रप्रस्थ आसतना नारद मुनीन येवचें आसा म्हणून पळय ह्या काणींत आमी पळोवं येता की कशी सूक्ष्म रूप नारद मुनी हेल्प करूं येता, तागेल भक्ती तागेल दया पांडवाल वैरी कशी आसा म्हणून आमी ह्या काणींत पळोवं येता. तेन्ना नारद मुनी युधिष्ठिर हांणी पुरा बैसून आशिल्लीं की द्रौपदी आनी पुरा जन तांकां स्वागत करून तांगेल पादपूज करून तांकां तांगेल्या आसनार बसून पांय पडून राबतात की. तेन्ना नारद मुनी सांगता की भारी खुशी जाले आमकां तुमकां पुरा जना पळोवन ते तुमकां पळयल्या म्हाका काणी उडगास आयली म्हणून सांगता की. तेन्ना युधिष्ठिर महाराजा पुरा 5 पांडव आयकून बसतात की कसं काणी आसतला बा ही म्हणून. तेन्ना नारद मुनी काणी सांगता की निकुंब म्हणून राक्षस आशिल्लो तागेले 2 जण पूत आशिल्लीं, सुंदन आनी उपसुंदन म्हणून. तांणी भारी भाव म्हळ्यार भारी फ्रेंड्स तांणी भारी एक दोस्ती म्हळ्यार एकल्यान जेवण केले शिवाय आनीक जेवण करना, एकल्यान उठेल शिवाय आनीक उठेना म्हळ्यार पुरा तांणी कार्य ओट्टू करचें. तांगेले भितर तांगेली प्रीती म्हळ्यार दोग भावाली उपसुंदन आनी उपसुंदन आले म्हळ्यार पुरा कडेन तांगेली ख्याती आशिल्ली की 2 जण भावाल प्रीती म्हळ्यार कसं न्हय हांगेल म्हणकी आसूं का म्हणून त्या प्रकारारी तांगेली की प्रीती आशिल्ली सुंदन आनी उपसुंदनाली. मागीर थंय मुखारी नारद उपसुंदन आनी तांणी ब्रह्माल खातीर तांणी तपस्वी करता ती आनी ब्रह्माल वरदान निमगितात की आमकां शाश्वत जावन जीवन दिवका म्हणून. तेन्ना ब्रह्मदेव सांगता की शाश्वत जावन जीवन कशें दिवचें तें म्हाका ना मागीर तुका कशें दिवचें हांवें म्हणून नारद हांकां सांगता की सुंदन आनी उपसुंदनाक. तेन्ना तांणी सांगतात की जायता आमगेलें मरण जावका जाल्यार आमगेल्या हातान जावका म्हळ्यार सुंदनान उपसुंदना मारका उपसुंदनान सुंदना मारका विंगड कोणी आमकां मारूं जायना. म्हळ्यार तांकां कांय डावट ना की तांगेले भितर इतली प्रीती आशिल्ली तांणी एकल्या मारूं साध्य आसला खंडित ना. ब्रह्मदेव जायता तूं सांगिल्लें तशें तथास्तु म्हूण सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. मागीर मुखार पळयल्यार तांणी एक प्रकार तें वरदान मेळिल्ले निमित्त पुरा सृश्टींत पुरा जना बाद दिवचे सूर करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी पुरा देवी देवता तांणी मागीर ब्रह्मालेका वतात की तुवें हें वर दिलेलें न्हय देवा तांकां तांणी पळय पुरा एक प्रकारारी पुरा जना बाद दितात कसं करचें म्हूण ब्रह्मदेव सांगता की जायता हांव कसं एक सोल्युशन करता म्हूण. आनी तो तिलोत्तमा म्हूण एक सुंदरी अप्सराक तांगेले पेटयता म्हूण सांगिल्लें आसा. तिलोत्तमा म्हणजे ब्रह्माल ती पुरा चंदी जावन आशिल्ली सृश्टींत पुरा पशी चंदी अप्सरा म्हूण सांगिल्लें आसा. ती तिलोत्तमा हे 2 जण भावाले वता सुंदन आनी उपसुंदन. आनी ते मुखार काणी संक्षिप्त रुपार सांगची जाल्यार सिच्युएशन अशी येता की 2 जणांक तिगेले वालडीक करता म्हूण मन जाता. तांणी तूं विस्तारार सांगिल्लें आसा जाल्यार ते सिच्युएशन एंडार अशी जाता. आनी तांगेल निमित्त इतली वर्स कटल्यान आशिल्ली तांगेली प्रीती तांतू उण्यापण येता म्हूण सांगता. आनी अशी एक पॉयंटार येता की तांणी 2 जण लढाई करून घेता ती आनी लढाई करून घेतिल्ले निमित्त एकल्या मारून घेता ती म्हूण. ताका नारद मुनीन ह्या पॉयंटार येवन सांगचें पांडवांक की द्रौपदी जावन आसा ती सुंदरी अति सुंदर जावन आशिल्ली तुमगेले 5 जणां बायल. नारद मुनी अशी सांगना जाल्यार तांकां गोत्त आसा की पांडव म्हळ्यार भारी चांग बुद्धीचे तांकां इनडायरेक्टली वे सांगल्यार तांकां कसं पॉयंट म्हूण कळटा म्हणून. सो नारद मुनीन त्या पॉयंटार येवन तांगेल्या जिवनांत तांकां हो उद्देश तांकां उपदेश करचे आसा ही काणी सांगून. आनी युधिष्ठिर अर्जुन भीम हांकां पुरा जना मन आवडटा की नारद मुनीन ससन सांगिल्ले पॉयंट म्हणून की हें एक निमित्त 5 जणां बायल एक आशिल्ले निमित्त कसं एक मुखारी प्रॉब्लेम जावचें आनी तांगेले भितर आशिल्ली प्रीती तांतूं कसं एक बाद येवचें साध्य आसा म्हूण. आनी नारद मुनीन सांगिल्ले निमित्त तांणी तें एक रूल करतात की केन्ना द्रौपदी एक पांडव आवडटा आसा तेन्ना विंगड जन वचून कोणी डिस्टर्ब करना ती आनी ते डिस्टर्ब करूं गेल्यार तांणी 1 वर्सा खातीर वनवास घेवका म्हणून ते एक रूल करतात. ते नारद मुनीले येद्राकत आनी ते रूल करून तांगेले आशीर्वाद घेतात ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार आमी एक पळोवं येता की नारद मुनी प्रीती कितली एक भक्ता वयर आसा म्हणून तांकां कळटा की ह्या मोकार एक प्रॉब्लेम जाव येता. हळू भक्ता लक्षण म्हळ्यार वरिश्ठ जावन आशिल्लें तांगेलें ह्याची लक्षण तांकां गोप्त आसता तांगेले एक्सपिरियन्सान की एक सामान्य जावन आमी भक्ती करतना आमगे जिवनांत कसं कश्ट येता म्हणून
ताका तांणी चांग रुपारी गुरु स्वामी होडोड भक्त तांणी उपदेश दिता ती ते आमी मना वेल्यारी आमगेल जिवनान तुका सनी मुखार येवची कश्ट तांतू देखून आमी अवॉइड कोरयता म्हळ्यार एक प्रकार ते येनासी आमी चांग रुपार जीवन कोरयता आमी पळयता नारद मुनी तशी मुखार आसता की आतां सिच्युएशन येता की अर्जुन एक प्रसंगी एक ब्राह्मणान हेल्प जावका निमित्त तेन्ना वता आनी ते पुका महाभारतान ती होड मुखार काणी आसा म्हूण सांगिल्लो सो आमी पळयता कशी पांडवाल वैरवै नारद मुनीला आशिर्वाद आशिल्लो म्हूण दोन्हीचे आमी पळयता नारद मुनी आनी वेदव्यासाल ते भागवतमा 4 अध्यायांतू येता नारद व्यास संवाद म्हणून आणि हे महा भागवत पुराण म्हळ्यार अमल पुराण तांतू देवाल भक्ती सोडून विंगड कसनो एक विषय ना तांतू भागवत पुराणांतू सो त्या प्रकारे हे 4 अध्यायांत पळयता की वेदव्यास मुनी पुरा इतलें शास्त्र रचन केलेलें उपनिषद इतले सकळ वेदांत सूत्र महाभारत पुरा बरयलेलें जाल्यारय तांगेलें मना सॅटिस्फॅक्शन नाशिल्लें आनी त्या मनाक सॅटिस्फॅक्शन नाशिल्लें तांगेले गुरू थंय येता तांगेले गुरू नारद मुनीची आनी तांणी सांगचें आसके नारद मुनीक की तूं पुरा बरयलां जाल्यार उत्तम श्लोक गुणार्णव वर्णे म्हणल्यार देवाली शुद्ध जावन भक्ती देवाले भक्ताल विशय आनी देवाली भक्तील विशय तूं तें बर एक पुराण बरोवका म्हणून आनी तांगेली ती प्रेरणा घेवन त्या मना वेलिसिता वेदव्यास मुनीक भारी एक आत्मा तृप्ती जाता तांगेले म्हळ्यार भारी एक खुशी जाता तांकां की नारद मुनीन एक सांगिल्लो उद्देश हे भागवत पुराण तें तांणी त्या प्रकारान नारद मुनीला आज्ञा मेळ्ळी सिता ते सगळे भागवत पुराण बरयता सो एक कनेक्शन मेळ्ळें न्हू ह्या ग्रुपान भागवत पुराण कोंकणी सो ऑलरेडी एक कनेक्शन मेळ्ळें न्हू तुमकां नारद मुनी ओटू हे पुराण ग्रुपा नांवाची नारद मुनी दयेन आसा म्हूण सांगितलें नारद मुनी नातील जाल्यार भागवत पुराण आसतशिलें आनी भागवत पुराण नासलें भागवत पुराण कोंकणी ग्रुप खंय आसतशिलें सो एक कनेक्शन मेळ्ळें सो तशी अनेक कनेक्शन तुम्ही पळोवचें मेळटलें की नारद मुनी दयेनच ही आज आमी देवाल्या सूर्य आमी सांगिल्लें की आमगे पुरा गुरु परंपरे तूं प्रपितामह भक्तीचो नारद मुनीची सो ही परंपरा ना आसतशिली नारद मुनी सो अनेक तुम्ही मना वेल्यारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुमगेल नारद मुनीला आशिर्वाद आमगेल जीवनांत कशें आसा म्हण आमकां कळटा नेक्स्ट एक पॉयंट पळयता ध्रुव महाराज जाली ती काणी आयकून अशें पुरो ध्रुव महाराज तागेले न्हू उत्तानपाद एक पण ताका पांयार घेवन बसता तागेली तागेले आवसू न्ही तागेल्या अन्नाक 2 बायल आशिल्ली तागेले आवसू सुनी ती ध्रुवाल आनी अन्नाल दोन्ही बायल ती सुरूची तीन येवन ध्रुव तिगेल पूत न्ही तीन सांगचे आसके की तुगेले अन्नाल पांयार बेसका जो करू तूं मेगेल पट्टा दोकून जन्म घेवका तेन्ना तूं मेगे अन्नाल पांयार बसयता तुगेले क्वॉलिफिकेशन ना तुगेले अन्नाल पांयार बसयाक जावं काय देवाल तपस्वी करी आनी मेगेल आनी देवाले मागून घे की मेगेल जे पट्टा दोकून तूं जन्म घे तेन्ना तूं पांयार बसयता म्हूण उत्तान पादाल म्हळ्यार ती ताका सुरची प्रती तागेली ती एक प्रकार म्हणून प्रिय जावन आशिल्ली राणी आशिल्ली अशी तीन एक कटू उतर उलयतना ध्रुवा खातीर ती तो कांय उलयना सुरूची सांगिल्लें पूण ध्रुवाक लायक जायना जाल्यार तागेले अन्नान कांय सांग न्ही मू इश्टी ताण उलयतना ताका भारी कोप येता आनी तो खोडले सुनीतीला तागेले आवसूला आशिर्वाद घेवन सीधा रान्ना वता विष्णू वयर रावाल वयर तपस्वी करचेक म्हूण एक 5 वर्सां चेडूं तो जाल्यार तागेल्यान तूं तें क्षत्रीय भावना आशिल्लें की हांव म्हगेल्या अन्ना किना होड एक राज्य करतलो म्हणून देवाला आशिर्वाद घेवन तो एकलोची रान्नांत चमकता आसतशिल्के तो एकलो रान्ना चमकता आसतना कोण आतां तुमकां सांगता म्हणना आमगेले इटर्नल स्पेसमॅन नारद मुनी थंय पावता आनी तो सांगता काय ध्रुवाक टेस्ट करचेक इतले सांज चेडूं जावन तूं एकल्या रान्ना भोंवचें नज बस तुगेलें आसूलें तुगेलें प्राय न्ही रान्ना भोंवची तपस्वी करची शिके होड जातर यो ही तपस्वी करची प्राय न्ही तुगेले खेळची विंगड चेडूं हांव खेळची प्राय तुगेली म्हणून तेन्ना तो ध्रुव ना तागेली एक भावन आशिल्ली म्हळ्यार की ना कशी जावन जाल्यार म्हाका रान्ना किना होड राज्य जावका म्हूण मागीर तो सांगता काय तूं होड्डा म्हणके उलयत वे जाल्यार कोण होड्ड आसतात पळय तांकां कळटा की एक प्रकार मान अपमान ह्या हाजे विशय पुरो चड मना घेवचें नज तूं होड्डा म्हणके उलयतास न्हय की तूं तपस्वी करतलो होड कोण आसता ती निजावन तांणी मान अपमानाक तें करना ती म्हळ्यार आनीक प्रकारान नारद मुनी टेस्ट करता
की हागेली इच्छा कितले आसा म्हूण. जाल्यारय ध्रुव सांगता काय ना ना हांव देवाल वयर तपस्या करतलो, हांव खंडीत तपस्या करतलो म्हूण. तुम्ही म्हाका मार्गदर्शन करता जाल्यार करया ती, नाजाल्यार हांव मुखार सून वता म्हूण. तेन्ना नारद मुनी भारी खुशी जाता काय. इतले 5 वर्साल चेडणान तूं इतले दृढताण एक प्रकार वचन घेतला आणि एक निर्णय केला जिवनांत तूं मुखार सून वचचें, देवा वयर तपस्या करचें. हे पॉइंटारी नारद मुनी सांगचें आसा तांकां की ओम नमो भगवते म्हूण हें नामस्मरण करया ती म्हूण. सो त्या प्रकारान आमी पळोवं येता की ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणून मागीर ध्रुवांक देवाल दर्शन वय जाता. सो तुम्ही पळोवं येता की नारद मुनीन कशी तांगेले एक इम्पॅक्ट केलेलें म्हूण तांगेल्या जिवनांत. आनीक आमी काणी पळोवं येता प्रल्हाद जाले. देवी देवता हिरण्यकशिपूल बायल आशिल्ली कयाधू, तिका तीन गुरबीण आशिल्ली तेन्ना तिका एक कडेन व्हरता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हिरण्यकशिपू इतलो व्हड राक्षस, तागेलो पूत म्हळ्यार कितलो आनीक व्हड राक्षस आसा पुरो मुखार सून. ताका जन्म येवची पयशी फुडें मारका म्हूण त्या देवी देवताल तांगेल्या मनांत आशिल्लें काय. तेन्ना थंय नारद मुनी येता काय. इतले पुरा तांणी निर्णय घेतलो. नारद मुनी आयले सीता पुरा देवी देवता इंद्रू वायू आनी पुरा जेन साश्टांग नमस्कार घालतात की नारद मुनीक. हांतू हे सांसान काणीन तूं कळ्ळें येता की नारद मुनी म्हळ्यार कितलो व्हड एक व्यक्ती आशिल्ली तांणी म्हणून. सामान्य जावन भायल्या जिवनांत समाजांत तूं एक नारद मुनी म्हळ्यार एक कॉमेडी सी तांणी करता ती नारायण नारायण म्हणून. जाल्यार देवी देवता तांगेले दर्शन घेतले सुद्धा पुरा साश्टांग वंदन करतात की तांकां. आणि तांणी एक उतर सांगतात की नारद मुनी, हे देवी देवता, हे कयाधूल पोट्टांत कोण आसा तो मुखार जावन तो व्हड भक्त जातलो प्रल्हाद म्हणून. आनी कोण देवी देवता ताका मारची पळयता आशिल्ली ती कूडले नारद मुनी एक उतरारी. नारद मुनी कसं नाही मस्त व्हड समजायनी तांकां. तांगेर एक उतरारी कयाधूल पुरा जन प्रदक्षिण करचे सुरू करतात की. नारद मुनी वयर तांगेल कसं एक विश्वास आसा म्हूण आमी हे एक काणींत पळोवं येता. तांगेर एक उतरारी पुरा जन हें करता ती म्हूण. आनी मुखारी तुमी सांगेता कोत्तासर की प्रल्हाद जाता. नारद मुनी अशी न्हय की कयाधूक एकलो सोडता, तो पुराक देवाल भक्ती विशय कयाधू सांगता. आनी प्रल्हादू अवसूल पोट्टा आसतनाची देवाल विशय देवाल भक्ती ज्ञान नारद मुनीला आशीर्वादान ताका पुरा कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आता मॉडर्न सायन्सान तूं सायंटिस्टांनी ಸ್ವಲ್ಪ अंडरस्टँड करतात ताका सायंटिफिक टर्म प्रीनेटल कॉग्निटिव्ह एबिलिटी म्हणून. म्हळ्यार चेडणाक पोट्टा आसतनाची तागेले वातावरणान तागेले एक मानसिकता जगता म्हूण मॉडर्न सायन्स अगुरागूर तांकां कळटा आसता. सो नारद मुनीलें एग्जाम्पल पळोवं येता की सायंटिस्टाक थोडे कशें हिंट दिता आसा ती नारद मुनीन प्रल्हादान पोट्टा आसतनाची ताका भक्ती विशय शिकोवन दिल्लो. आनी प्रल्हादा जन्मा येतानाची प्रल्हाद व्हड भक्त जावन जन्मा येयलो म्हूण आमी सांगेता. आनी ते भागवतमान काणी आसा प्रल्हाद तागेले स्कुलान तूं पुराजना देवाल विशय सांगता आशिल्ले 5 वर्सां चेडूं. तेन्ना पुराजन सांगतात की आमगेल गुरू शंड मर्कन हें पुरा शिकयनी न्हू, हें पुरा तूं खंय दोकून कळ्ळें म्हूण. तेन्ना प्रल्हाद सांगता की हें पुरा म्हगेल गुरू नारद मुनीन हांव म्हगेले अवसूल पोट्टांत आसतना म्हाका शिकयलेलें म्हूण सांगेता. सो आमी नारद मुनीले एक व्हड महानता तूं पळोवं येता कशी महानता म्हणून. आतां आमी खंयचे एक पण कोचिंग क्लासेस पळय चेडवांले IIT JEE मेडिकल एंट्रन्स एग्जाम तांतू पुरा तुम्ही पोस्टर पळोवं येता न्हू की हो चलो आमगेले क्लासा आयलो ताजे निमित्त ऑल इंडिया रँक मेळना ताका म्हूण टॉप रँकर म्हूण. मात तुम्ही गोत्ता आसा की तांणी ते क्लासाचे एडवर्टिजमेंट दितात पळय तांणी तसले बुदोवंत आशिल्ले चेडूं सोदून हाडटात ती. तांकां क्लासा ट्युशन तांगेले फीज घेना ती. तांकां गोत्तास की हो बुदोवंत आशिल्ले चेडूं आमगेले क्लासा येवन आमगेले क्लासा शिकिलो म्हूण एक नांव आयलें आमगेले क्लासीस फेमस जातले म्हूण. सो तांणी तसले चेडूं आशिल्ले कोणते एडवर्टायझिंग करतात म्हळ्यार तसले चेडूं. मात नारद मुनी शिष्य घेतना हें पळयनाशिल्लो. नारद मुनी रेंज पळोवं येता आमी शिष्याले. एक परमात्मा वेदव्यासू तोच तागेले शिष्य. एक प्रकार आनीक पळयल्यार वाल्मिकी तसले शिष्य. मागीर मृगारील काणी गोतस तुमकां की मृगारी तसले क्रूर व्यक्तीक नारद मुनीन केला. 5 वर्सां चेडूं प्रल्हाद ध्रुव तो तागेले शिष्य. सो क्रूर राक्षस देव 5 वर्सां चेडूं आनी गर्भ आशिल्ले चेडूं आनी पुराचे नारद मुनील शिष्य. तो आमी पळय येता नारद मुनील शिष्याल रेंज आसा पळय ते विंगड खंयचे गुरुले ना. रायट फ्रॉम देव दोकून गर्भ आशिल्ले चेडूं पुराचे नारद मुनील शिष्य. सो हे फिनॉमिनल रेंज पळोवं येता नारद मुनीले.
गुरुतत्वाले की तांगेल शिष्यांतू कोणी असं ती कोणा तांकां दिसता की देवाल भक्ती दिवका तांगेल कृप कोणा वयर मेळटा तांणी खंडीत भक्तींत मुखारसून वतात तांतू कांय डावट ना. सो नारद मुनी ह्या वेळी आमी पॉयंट मना घेवेत तांणी कितले महान व्यक्तित्व तांगेलें मुखार आमी पळयत नारद मुनी कृष्ण लिलांतूय पळयत पुराजांना तसं कशी वसुदेवाक आनी देवकीक गर्भा गेलेले तेन्ना अट्टाचेरडू मारकाक म्हणू अट्टाचेरडू मारका म्हणू तांकां जेला घालेलें. देन वसुदेव सुरेचेरडू जेल सिता कंसाला येतके तेन्ना कंसा खुशी जातके वसुदेव कितले एक प्रकारारी चांग मनुष्य पडे तांणी सांगिल्लें उत्तर दवरचे खातीर चेडू घेवन आयला जाय ताका मारना तो जायत 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 वसुदेव कशी अट्टाचेरडान मारचें सुरेचेरडा कसल्या मारचें म्हूण तेन्ना नारद मुनीन कंसाला येवचें आसके आनी ताका फूल दाखोवचें आसके हे फुल्लान तूं अट्टा पाकली कंची सुरे पाकली कंची तूं गोत्त स्वया म्हूण तेन्ना कंसाक कळटके तो बुद्धिमान व्यक्ती म्हळ्यार अट्टा चेडू सुरेच गर्भान तूं आयल्या रे आतां तुमी लेखतली ती हो नारद मुनी निमित्त सुरेच चेडू आलें कंसान मृत्यू केली मी ना शास्त्रांत तूं पुरा जी काणी आसा ते मरीचील चेडू आशिल्लीं ते चेडू कोण देवकील गर्भ आयिल्लीं आनी तांकां एक श्राप आशिल्लो की तांणी मनुष्य जीवन घेवका तांणी आनी मनुष्य जिवना देखून मुक्त तांकां करचे खातीर नारद मुनीन तो एक हें केलेलो म्हळ्यार एक प्रकार पळयत की नारद मुनीक तांगेल स्वयं जावन आशिल्लें रेप्युटेशन और जन कसन लेखतली म्हूण तांकां कांय ना. आमी कशें कार्य करूं वतना आमकां सुरे मनांत येता न्हय हो तो कसो म्हणटला बा कशें की एक सेशन कोण हरे कृष्णा म्हणून सूर केला बा विंगड जनान म्हाका पळयल्या रे हो कशें की एक हरे कृष्णा मंत्र म्हणटा आसा कशें की करता आसा नवे नवे मागीर फॅमिली मेंबर्स कसं म्हणटली ती हांनी कसं म्हणटली ती आमकां कशें एक आमी कार्य करतना अशें एक मन आयत खंडीत की विंगड जन कसं म्हणटली म्हणून जाल्यार हांतू पळयत नारद मुनीक देवाले गुरूल मनांत कसं आसा तें तांणी करता ती तांकां विंगड कोणी कसं म्हणटा ती ते तांगेल खातीर सेकंडरी देवाले सोम्याले गुरूल मनांत कसं जावका तें जावका त्यांची तांगेले व्यक्तित्वाचे एक आमी चरित्र पळयत म्हूण हांतू पळयत. सो कृष्ण लिलान त्या एक भाग पळयत आमी आनी मुखार तांणी द्वारकांतू येता ती कृष्ण लिलेंतू तांकां मन आयत एक पंत द्वारकांतू कृष्णा दर्शन घेवका म्हूण कृष्णान तेन्ना 16,108 तागेले पॅलेस आशिल्ले द्वारकांतू आनी एक पंत कृष्णाल दर्शन घेवका म्हूण तांणी वतात के आनी कृष्णाल दर्शन घेवचे घेतली सित्ता सुरेखंची पॅलेसा वतात पळय रावळारांतू कृष्णू भारी खुशेर धांवन येत के आनी साष्टांग नमस्कार करता के नारद मुनीक आनी तागेले आसनार बसून तागेले पाय धुतात के नारद मुनीला आनी कशेंच नारद मुनी तुमी आयलीं तुमू आमगेले रावळारांतू धन्य जालीं ती रुक्मिणी येवन तांगेले बगलेन येवन बसता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या प्रकारान नारद मुनी हें करता तशींची तें वर्णन आसा की एक रावळार न्हय नारद मुनी प्रति एक पॅलेसांत वतात की 16,108 पॅलेसांतू कृष्णाल दर्शन घेवचे वतात ती एक कडेन कृष्ण उद्धवाल वट मिटींग करता आसके एक कडेन कृष्ण विंगड कंची तागेले राणी वट चेस खेळटा आसके आनीक कडेन कशें की पॉलिटिक्स विशय मिनिस्टर्स वट मिटींग करता आसके पूरा कडेन एक एक पॅलेसा घेतली सित्ता एवरी टाइम कृष्ण साष्टांग नमस्कार करता के अहो नारद मुनी तुमी आयली नव्हे धन्य जाल्लो म्हणून सूर्यपंथा मेळ्ळा म्हणके आतां एक घंटे पूर तो विंगड पॅलेसांत मेळ्ळा मात्र नारद मुनीक जाल्यार कृष्णा लील नव्हे आनी ताका गोत्त आसा अशी केल्यार नारद मुनीक एक भारी खुशी जाता म्हणून म्हळ्यार तें एक भक्ता आनी भक्तीचें एक रिलेशन की तांगेले प्रिती वाडता आसता ताका भक्ती म्हळ्यार अनलिमिटेड आमकां दिसता न्हू कसं एक खाल्यार आनंद हें मेळटा मागीर नॉर्मली डिमिनिशिंग रिटर्न्स आसतात म्हणटात आमगेले आनंदांतू एक कसं चॉकलेट खाल्लें दोन्नी खाल्लें तिन्नी खाताना नाका कशी दिसता जाल्यार भक्तींत तो आनंद मेळटा पळय तो तसलो न्हय कितलें नामस्मरण कितले भक्तींत केले तो आनंद वाडता वता तशींची नारद मुनीला आनंद वाडता आशिल्ले की एक पॅलेस चुकून आनीक पॅलेस तूं इमॅजिन करूं जाता 16,108 पॅलेसांत तांणी वचून कृष्णाल दर्शन घेतला आनी एवरी पॅलेसांत कृष्ण तांगे स्वागत करून पाय धरून तांगे आसनार बसत के हो नारद मुनी तुमी आयलीं तुवें म्हणून म्हळ्यार देवाल आनी देवाल भक्तींत लीला पळयल्यार आमकां एक प्रकार इमॅजिन करूं जायना कसं एक नमुन्या प्रकार लील आसता देवाल आनी देवाल भक्ताली म्हूण
आणि थंय एक आनीक एक काणी हांव तुमकां सांगता द्वारकांत जालेली. एक पंता नारद मुनी येवन रुक्मिणी आनी विंगड पुरा राणी बैसून आशिल्ली के तांकां सांगता के तुम्ही कृष्णाक वृंदावनांत तुमगे गोत ना न्हू तुमकां. तेन्ना वृंदावन आशिल्लें तेन्ना कृष्णान वृंदावन आशिल्लें तेन्ना रोहिणी माता बलरामाला आवसू ती आयिल्ली के द्वारकांत. तीन कृष्णान सान आसतना पुरा पळयलां तिक निमगे ती पुरा कृष्णा लिला ती तुमकां सांगतली म्हूण. तेन्ना रोहिणी तांणी पुराजन रुक्मिणी वचून सांगतात की तू आमकां कृष्णा लील सांगता म्हूण. तेन्ना रोहिणी सांगता की ते सांगू जायना आमी रूमांत बंद करून उलोवपा पडटले कसले की कृष्णान जावं बलरामान जावं सुभद्रान ते लील आयकल्यार तांकां वृंदावनाची उडगास आयल्यार पुरो तांणी कुडले एक प्रकार तांगेली अवस्था अशी जातली की तांकां आमी म्हणटात पळय अनकॉन्शियस बोधू ना बोध चुकून पडटा म्हणटात पळय आमी कसं की एक शॉक जालेले निमित्त तशी त्या प्रकारार बोध चुकून पडटले. सो कृष्णा कडूनच की हांव तुमकां वृंदावना विशय सांगता तागेले बाल लिला विशय म्हूण तांणी पुराजन ते कंडिशन आयकतात के आनी सांगतात की जायत आमी रूम लॉक करून बसूया कृष्णा भितर येवचें सोडनात आमी म्हूण. आनी सुभद्र भायर रावता के जे तिकोत आशिल्लें कोणाक येवचें सोडना म्हूण. मात कृष्णा कळटा न्हय तो परमात्मा न्हय ताका कळटा की रोहिणी कसं की सांगता म्हूण. तेन्ना तो रुमा भायर ते बागलाक कान दवरून आयकत के रोहिणी माता वृंदावना विशय कसं सांगता म्हूण. आनी पुरा वृंदावना विशय सांगताना रोहिणी माताजीन सांगल्या म्हणके तांणी पुरा एक प्रकार बोध चुकून कृष्णाला आकार पळय तोच चेंज जाता म्हणून म्हणजे हे दिव्य जावन आशिल्लें कृष्णाल शरीर. कृष्णाल ते दोळ एक प्रकार आनंद इतलो जाता की कृष्णाक ते रोहिणी मातान ते कृष्णाले गोपीले तांगेले गोप बालकाल विशय वृंदावनाल तांकां उडगास अशी एक चांग रुपार येता अशी सांगिल्लें आसा की तांगेले दोळ होळ जाता काय तोंड होळ जाता काय. सो तुमी पुराजनान जगन्नाथपुरी विशय आयकुचे पुरो. जगन्नाथ देव आतां आमी प्रेझेंटेशनान देवाल फोटो वय घाला तुम्ही पळय जगन्नाथाल दोळ कितलो होळ आसा नांक कशकी आसा तोंड हात इतलो सान आसा. हे पुरा तांणी रोहिणी मातान पळय कृष्णाल कथा आयकताना तांगेल पुरा स्वरूप चेंज जावन तांणी मेल्ड जाता ती म्हळ्यार बोध चुकून ताकाची जगन्नाथाल त्या पुरीन दर्शन आसा पळय ते भक्तांक तांणी इतल्या आनंदार आसता ती की देवाक कसने निमगून घेतल्यार तांणी इतले आनंदार आसत की जगन्नाथाले आमी प्रार्थना केल्यार देव कसन जावका तें दिता म्हूण सांगिल्लें आसा भक्तांक तितले आनंदार आशिल्ली म्हूण. आनी हे काणी जाले सिद्धा कृष्ण भायर येता न्हय तेन्ना कृष्णा कळटा काय हे पुरा जालें नारदाले निमित्त. आनी नारद मुनी गोत्त आशिल्लें मेगेल मन अंत आशिल्लें की हांव वृंदावना विशय आयकूं का म्हणून कितली काळ दुकान हांव वृंदावना विशय आयकनी आशिल्लें म्हणून. आनी नारद गेल सिता नारद मुखार मेळ सिता कृष्ण सांगता हे पुरा तुवें केलें नव नारद मुनी हे पुरा रोहिणी माताजी सांगून हे पुरा कृष्णा स्टोरी सांगचें तुका मेगेल मना कसन आसा म्हूण कळटा मुरे नारदा तू कसन जावका तें म्हाका सांग म्हूण. आनी हे तुमी ते सांगिल्ले श्लोक आसा पुरो एक फेमस श्लोक तुमी आयकून आसा पुरो नाहम वसांसी वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्त यत्र गायन्ति तत्र शिष्टामि नारद. मेगेल भक्तान खंय गुणगान करता थंय हांव पावता म्हूण हे समयार द्वारकांत कृष्णान नारद हे श्लोक सांगचे आसा. पद्म पुराणांत येता हे श्लोक की मेगेल भक्त खंय आसा ती थंय हांव येता तत्र तिष्ठामी नारद म्हूण हे कृष्णान नारदा सांगचे आसा ही काणी तेन्नाची काणी. सो आमी पळयत मस्त काणी आसत. हांव दोन मात सांगली कृष्णाला आनी नारदाली हांव सांगिल्लें न्हय एवरी स्कंदांत आसा काणी. आनीक एक सांगची म्हळ्यार नारद मुनी गोपी जावन खुद स्वयं गोपी जावन येयले तांणी वृंदावनांत येताना गोपी जावन येवका म्हणून तांकां रासलीला भाग घेवका म्हणून तांणी वृंदादेवी सांगता काय थंय तूं तुगेले पुरुश जावन तूं वचचें जायना तूं गोपिका स्त्री जावका म्हणून. आनी कुसुम सरोवरांत तांणी स्नान करून तांणी नारदी गोपी जातात काय आनी तांणी ते रासलीला भाग घेता ती. आनी ते भायर आयले सिता तांणी वृंदादेवी सांगता काय ह्या कुंडांत तूं स्नान करया ती तेन्ना तुमी आपास नारद जातली म्हणून. ते आज काही तुम्ही वृंदावना गेल्यार तो व्हड एक जागो नारद कुंड म्हणून ते नारद कुंडांत आत्ता पुरा भक्त वचून स्नान करता ती. आनी तो नारद कुंड इतलो दिव्य जावन आशिल्लो जागो की ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हूण ते मुखारी ध्रुवाक सांगिल्लें ते जागो ताणें दिल्लेले तोच जाग्यार जालेली कयाधून प्रल्हादा खातीर ते कुटीर जावन राबिल्लें त्या वेळी नारद कुंडार जागो म्हळ्यार प्रल्हादाल जन्मूय नारद कुंडांत जालोलो.
सो आम्ही पळयता कसं एक व्हड कनेक्शन आसा पुरा नारद मुनी येचवल्यारी तुमकां मना आनीके तुमकां प्रफुल्लितता जातलें की नारद मुनीचे आनीके आयकल्यार आनंद येतलो तुमगेल मनान तूं की नारद मुनी कितलो व्हड महान व्यक्ती म्हणून खंय तांगेल कनेक्शन आसा पळयता म्हूण सांगता. आनी आयची काळान तुवें पळयता नारद मुनीला अंशाची मध्व संप्रदायान तूं पुरंदरदास जावन येयले तांणी पळयता आतां कर्नाटकांत आशिल्ली पुराजना गोत आसा की खंयचें अशें देवस्थान ना कर्नाटकांत तूं और मध्व संप्रदायान तूं खंयचे पुरंदरदासान सांगिल्लें भजन म्हणना ती ते पुरंदरदास म्हळ्यार ते नारद मुनिल्यांची अंश तांगेले अवतर जावन आयिल्ले तांणी मध्वाचार्याले तांकां सेवा करचे खातीर म्हूण सांगता. दोनीचे हांवें तुमकां सांगिल्लें चैतन्य महाप्रभू देवालो अवतार आनी आमी मस्त पंत तुमी आयकून अशें पुरो की आमी हरे कृष्ण महामंत्र पशी म्हणचे पशी फुडें ते एक पंचतत्व मंत्र म्हूण सांगता ती जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद म्हूण ते मंत्र सांगतात न्हू. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्रीवासादी गौर भक्त वृंद म्हूण तांतू श्रीवास पंडित म्हूण आसा ती ते देवाल अवतार आनी श्रीवास आंगण म्हूण आशिल्लें चैतन्य महाप्रभू बोलें थंय बैसूनच चैतन्य महाप्रभून संकीर्तन करचें आशिल्लें ते श्रीवास वय नारद मुनिलेंचे अंश म्हूण सांगता. सो कोण तुमी हे पंचतत्व मंत्र केन्ना म्हणटा ती पद्य म्हणटा ती हे खंडीत की तुमी नारद मुनीक सदां उडगास करता ती तांगेर उडगास करतात म्हूण तुमकां गोत नासचें पुरो जाल्यार श्रीवासादी गौर भक्त वृंद म्हळ्यार नारद मुनीले उडगास करतात तुमी. सो आमी पळयता खंयची कनेक्शन आसा. नारद मुनी सोडून तुमी भक्तींत जीवन करचें असाध्य तांगेले आशिर्वाद शिवाय तुमकां भक्तीन तूं एक पावल वय मुखार घालूं जायना ते खंडीत म्हूण सांगता. आनी प्रभुपादाल वय पळयता एक प्रकार सांगता एक कनेक्शन पळयता प्रभुपाद स्वाम्याले नारद मुनीले कशी इटर्नल स्पेसमॅन जावन नारद मुनी त्रिलोक पुरा कडेन भोंवता अशी जशी प्रभुपाद स्वाम्यान 70 years जारी हे सगळे भुमीरी 12 पंथांनी पुरा कंट्रीजान तांणी प्रचार केलेलो आसा. एक कडेन खंय बैसन आसी आनी कीर्तन करून त्या भगवद्गीता करून लक्ष कटल्यान करोड कटल्यान बुक वांटिल्लें आसा. तांणी रात्री न्हीद नात आशिल्ली ती 1 घंटे जावन 2 घंटे रेस्ट घेवन 12 घंटे बैसून अपास भागवतम बरोवचे सूर करता आशिल्ली ती ते नारद मुनीले एक प्रचार करची भावनाच न्हय ताजेन हे एक प्रकार होर हे हरे कृष्ण मंत्रात प्रचार सगळे भुमीर जाल्लो आसा. आनी 2 or 3 इन्स्टन्स जाल्लें आसा कोण तांगेल स्वाम्या लोट्टू आशिल्ले प्रभुपाद स्वाम्या लोट्टू की तांणी एक इन्स्टन्स मात सांगता तांणी सांगिल्लें की आज चिके आमगेले सत्संगांत उणी जन आयिल्लीं म्हणून तेन्ना प्रभुपाद स्वामी तांकां सांगतात की सत्संगांत उणी जन आयल्यार कशें जाल्लें नारद मुनी स्वयं येवन बसला आनी तांणी खुशार हांसता आशिल्लीं म्हाका पळोवन म्हूण म्हळ्यार तुमी सांगता की नारद मुनी प्रभुपादाक पुरा आशिर्वाद दिला तांकां 2 की 3 पंथांत दर्शन दिला आनी प्रभुपादाक शिष्यान निमगेल की हांसता कसं तांणी कसले हांसता आशिल्लीं. प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें की हे असल पुरा वेस्टर्न अमेरिकन युरोपियन धोरण तूं हरे कृष्ण महामंत्र करून तांकां नांचयत मू भारी खुशी जाली म्हाका म्हणून तांणी प्रभुपाद स्वाम्याक सांगलें म्हण प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें आसा. सो आनीक एक कनेक्शन मेळ्ळें तुमकां. आज आमी बैसून प्रभुपाद स्वामी भगवद्गीता आयकता ती तांगेले प्रेरणा खंडित नारद मुनी म्हूण सांगता. सो आतां खंयच्या एंगलार तुमी नारद मुनी विसरचे साध्य ना. आयचें सेशन आयकल्यार पुरान तुमकां नारद मुनील आशिर्वाद दिसतलोची हे खंडिताची. आनी कृष्ण कथा आनी मुखार सुनी पळयता आतां लास्टार हांव एक काण सांगता नारद मुनीले पास्ट लायफ ताजे विशीं. नारद मुनी म्हळ्यार लास्ट 5-10 मिनिट्साची मागीर एंड करता. नारद मुनी म्हळ्यार तांणी उपभरण म्हणून गंधर्व आशिल्लीं तांणी गंधर्व जावन आसतना तांकां एक प्रकार अहंकार आयलो आनी तांकां श्राप मेळ्ळो तांणी दासीपुत्र जावका म्हूण. तांकां भारी एक चान्स तांणी सिंगर आशिल्लीं ते दासीपुत्र जावन आशिल्ले तेन्ना तागेले आवस कोण आसा पळय ती पुरा एक व्हड साधू जनांक हांगा सेव करता आशिल्ली चातुर्मासा व्रतावळारी म्हूण. आनी नारद मुनीन ही काणी वेदव्यासाक सांगची आसा 5 अध्यायांतू की हांव त्या पुरा साधू जनाले सेव केली तांगेले उच्चिश्ट खाल्लें आनी तांणी म्हाका आशिर्वाद दिल्लो म्हणून. म्हळ्यार नारद मुनीन सांगचें आसा ही सत्संगा प्रभाव कशी म्हणून. हांव दासी पुत्र आशिल्लो सांचल आशिल्लो जाल्यारय हांव ते चांग रुपार ते साधू जनाल सेव केल्ली ताजी खातीर म्हाका तांगेले तांणी आशिर्वाद दिल्लो म्हणून.
ते एक प्रकारान आमी पळयत ना, साधू संग शौर शास्त्र कय, लव मात्र साधुंग संग सर्वसिद्धी होय. म्हळ्यार नारद मुनी ह्यांचे सांगता की थोडे वेळ चांग जनाल साधू जनाल संग जाल्यारी सगळ्या जिवनार आमगेल परिणाम पडता म्हूण सांगिल्लें आसा. तशी मुखार सून ते काणीन तूं नारद मुनील ती आवसू जावन आशिल्ली, कोण दासी आशिल्ली, तेगेल देहांत जाता आनी नारद मुनी मुखारी रान्ना वता, ताका देवाल दर्शन जाता 1 मिनिटा खातीर, आनी तागेल दर्शना निमित्त इतली ताका एक लालसा जाता देवाली की ताका पळोवका म्हूण. तेन्ना देव ताका दर्शन दिवन सांगता काय की तुका ह्या जिवनान तूं एका पंथा दर्शन दिवचें आनी तुगेल दर्शन जावका म्हणून तूं आनीक मेगेल प्रार्थना करता राब म्हणून. तो सगळें जीवन एक पंथा, ताका आमकां एक पंथा खुशी जाता. मस्त जनान तुमकां पळोवचें अशें पुरो एक पंथा हरे कृष्णा महामंत्र म्हणटाना भारी आनंद येतलो. जाल्यार अनेक पंथा म्हणटाना त्या टायमा म्हणके एक आनंद येना म्हणून. देवान आमकां एक पंथा थोडो आनंद दिवचे आसा. भगवद्गीता भागवतम हरे कृष्णा मंत्रान त्या कसले आनंद दिवचे ते नारद मुनी एक्सप्लेन करता. आमकां तो आनंद अपास जावका म्हणून आमी आनीके प्रयास करका भक्तीन, तूं आनीके जप करका, आनीके भगवद्गीता वाचूका. तेन्ना ते देव आमगेल एक लालसा वाडोवन घेता की ते म्हणटात पळय देवा जावका मुरे म्हाका आनंद म्हणून. ताका देव ते थोडे टेस्ट आमकां दिता आनी मुखार आमकां आनीके जावका म्हणून. आनी मुखा वयल जन्मान तूं ब्रह्माले दोकोनू तो जन्म घेता, ब्रह्माल पुत्र जावन आनी नारद मुनी जावन येता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हें एक प्रकार संक्षिप्त रुपार आमी पळयत की कशी नारद मुनी हें सांगचे मस्त सकट विशय आसा. जाल्यार एंडारी नारद मुनीन सांगिल्ले पंचरात्राचे एक श्लोक आमी पळया आनी ताजेर हें सेशन एंड करूया. आमी पळयत की आमकां जिवनांत मस्त सकट डेजिग्नेशन आसा ती. आतां तुमी पळयत खंयचे एक ऑफिसाक गेल्यार आसता न्हू मॅनेजर, जनरल मॅनेजर, हे विंगड डेजिग्नेशन आसता. आनी भायर समाजांतूय आसता आमगेलें डेजिग्नेशन. ब्राह्मण, क्षत्रिय, इंडियन, हे पुरो डेजिग्नेशनाची उपाधी न्हू. हे हांव सांज चेडू, हांव बायल मनीशी, हांव वरिश्ठ व्यक्ती, हांव प्रायम मिनिस्टर, पुरा हे उपाधीची. आनी आमकां गोत आसता की आमी एक प्रकार हे उपाधी ओट्टू जॉइन जाल्या निमित्त आमगेल्या जिवनांत एक प्रकार अहंकार येता. आनी अहंकार आशिल्ले निमित्त आमकां भक्तीन मुखार वचचें कश्ट जाता. प्रभुपाद स्वामीन एक एग्जाम्पल दिवचें आशिल्लें. एक बायल मनीस आशिल्ली काय मंतार बायल मनीशी, ती एक कीरा घेवन येता काय घडकडे, भारी प्रीत के ते कीरा ओट्टू ताका कावच के, आनी तो कीरूय भारी चंदू काय. तीन कसने सांगल्यार तेगेले उलयत के ते बायल मनीशी भारी खुश गे. ते कीरा खातीर इतली प्रीती के, ते कीरा खावच के कीराक. मागीर ती मार्केटात दुखून कीरा खातीर एक रायक एक भांगराचे केज हाडटा के, डब्बो ते कीरा दवरचे खातीर. आनी तो डब्बो इतलो चंद आशिल्लो तो भांगरा कलराचो की ती केन्नाय ते भांगराक शायनिंग येवचे पण पॉलिश करता आशिल्ले ते भांगरा केजाक. आनी ते भांगरा केज इतली लायक जाता काय, ते क्लीन करता करता ते कीरा विशय उकळटा काय. तो कीर सांगता काय तूं कितली क्लिनिंग करता, तू त्या भांगरा केज मेगेल खातीर हाडला न्हू, मेगेल विशय विसरलो आनी तू भांगरा केजा खातीर करता. तशींच आमगेल्या जिवनांत तूं आमगे भायली केज मेळना पळय, हें शरीर आमगेलें मन अंत आसता. दादलो मनुश्य, बायल मनीस, मॅनेजरू, हांव यंग पर्सन, हांव इंडियन. आमी तो भितर आशिल्लो आमगेलो कीरा म्हणजे तो भितर आशिल्लो आत्मा पळय ताका विसरता ती म्हूण प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें. आनी केन्ना आमी आत्मा ओट्टू आनी देवाल ते कनेक्शन चुकतात पळय, तेन्ना दोखून ಸ್ವಲ್ಪ काळान आमच्या जिवनांत एक फ्रस्ट्रेशन येता, दुःख येता. ताजी तुमी मूल कारण सोदिल्यार आमी ते आत्मा ओट्टू आनी देवाल ओट्टू ते कशें कनेक्शन केन्ना चुकतात पळय भायली उपाधी निमित्त. हांव विक्रम भट्ट, हांव मॅनेजर, हांव जनरल मॅनेजर, ह्या पुरा उपाधी आमगेले वयर येता पळय, आमगेले आत्मा तत्व आमी विसरता न्ही. आनी ते आत्माल आनी देवाल ते भक्तीचे ते एक कनेक्शन आसा, संबंध आसा, योग म्हणटात ताका, ते विसरता ती. ताका नारद मुनीन हे भक्तीचे डेफिनेशन दिलेलें आसा. हें तुमकां उडक आसनातले खंडीत हे श्लोक तुमी बायपाट मारका. आतां 3 पंथा म्हणुया. कशें जालें की नारद मुनी गोत्त आसा की हे आत्मा तत्व विसरून आमी हे पुरो उपाधी घेतात पळय, हांव अशी, हांव तशी, मेगेल निमित्त ह्यान जालेलें. कशें एक सान विशय जाल्यार आमकां कुठले अहंकार येता, हांव अशी, हांव तशी म्हूण. कशें न्ही नारद मुनी गोत्त आसा हे तत्वा निमित्त भक्तींत मुखार वचचें साध्य ना. आनी तुमकां कोणी निमगिल्यार पळय मुखारी भक्ती करता, भक्तीची डेफिनेशन कशें तेन्ना तुमी हे श्लोक सांगयेत.
भक्तीची डेफिनेशन गोतसुवा हे श्लोक सांगता तो हांव सांगता तुम्ही रिपीट करीत जावं केल्यार 3 पंतां आणि हाजेन आमी सेशन एंड करूया मागीर सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते म्हळ्यार हे भक्तीची डेफिनेशन म्हणून पुरा उपाधी सोडून निर्मल मनान ऋषिकेय म्हळ्यार आमगेले सेन्सेस इंद्रिय हाजेन तुम्ही देवाल सेव करता ती ताका भक्ती म्हणचे म्हणून नारद पंचरात्रांतू नारद मुनीन भक्तीची डेफिनेशन दिला सो ह्या प्रकार सर्व उपाधी विनिर्मुक्तम आम्ही आत्माची आमच्या जीवनात निजा जावन आमगेले फॅमिली खातीर आमगेले समाजा खातीर चांग जावका बरे जावका त्या आत्माच तत्व समजून घेवन हाजी प्रचार करून ही भक्तिमय जीवन कसले जीवन करता जाल्यार हे सर्व उपाधी विनिर्मुक्तम ऋषिकेन ऋषि सिंपल फॉर्म्युला सिंपल डेफिनेशन नारद मुनीन धरला विंगड कसने कॉम्प्लिकेट करता म्हणना हे एक श्लोक उडगास दवरल्यार तुमकां भक्ती विषय पुरा कळटा म्हूण आमी सांगून घेवता बाकी पुरा कसन करता ह्याची ओटू कनेक्टेड आसा तुम्ही जप करतात हे पुरा सर्व उपाधी विनिर्मुक्तम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन हे मेन प्रिंसिपल सो आयची सेशन नारद मुनी विषय तांगेलो एक उडगास करून तांगेले एक धन्यवाद करून तांगेले प्रार्थना करून नारद मुनीला की तुम्ही कितलीकी जनाल भक्त जनाल कल्याण केलेलं आसा कितलीकी तुमगेली कृपा दृष्टी निमित्त आमकां भक्तींत येवचें साध्य आसा तुम्ही दिलेले हे भागवत पुराणान आमगेले भागवत पुराण कोंकणी ग्रुप जाल्लेलो आसा आनी आमी तातूंत भाग घेता आसा ती तर पुरा रुपारी आमकां यश मेळ्ळो मुखारसून आनीकय भक्ती करची तसो भाग्य मेळ्ळो म्हूण आमी नारद मुनीला कळकळीन प्रार्थना करून हे सेशन एंड करूया